गाइस वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी या होप सो सगळी बरी या म्हणा. आयज हांवें काय व्हिडिओ व्लॉगिंग करून आयज तुमकां जस्ट ग्रीन चिकन रेसिपी हाडल्या. ग्रीन चिकन हांव कशें करता घरा कडेन तेजी रेसिपी हाडल्या. इफ तुमकां लायक जाली जाल्यार कमेंटान सांगा म्हाका. आनी हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. म्हाजो नेक्स्ट आनी यूट्यूब चॅनल हेअर अँड स्किन केअर इन कोंकणी तुम्ही सबस्क्राईब केला मग थँक्यू सो मच एवरीबडी फॉर सबस्क्रायबिंग. आणि तुमची फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा. तो चॅनलान ह्या चॅनलाक मोग दिला तसो त्या चॅनलाक मोग दिया. हांव होम रेमेडीज हाडटलें तेचे रिव्यूजूय हाडटलें. आणि थँक्यू तुमकां सगळ्यांक वन्स अगेन फॉर सबस्क्रायबींग दॅट चॅनल ऑल्सो. म्हळ्यार तो चॅनल सबस्क्रायब केला मग सगळ्यांक देव काळजांचो देव बरें करूं. आणि ही रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका कमेंटान सांगा. आणि बरी दिसली जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा. अँड थँक्यू बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग ऑफ. आणि आता रेसिपी स्टार्ट करूया. घेयला तितून इल्लें मीठ घालतलें आनी आले लसणाचो पेस्ट घालून दोनूय मिक्स करून सायडीक दवरतलें. आले लसणा पेस्ट नंतर अशी मीठ बरें मिक्स करून टोमोटो वेगळी एक टोमोट दिलोलें हातूंत तेन्ना आनी दी टोमटो हे बरें कालून दवरपाचें सायडीक मॅरिनेट करून. आमकां ग्रीन मिरसांग दोनी मिरसांग ओदी पिठो आलें लसूण पेपर जिरे सोवर घालता आनी कोथमीर फोंडा काय कांदो आनी टोमोट कापून दवरला. हें सगळें आतां वांटून घेवपाचें. मीठ घातलें 4 मिरसांगो तिखी garlic, ginger, गॅसीचे हेचेर उदी आहा तें मोर दिया म्हणून उदी फ्राय जावपाक. हातूंत तेल घालतलें आनी कांदो घालून फोण मारतो पयलीं आनी मागीर टोमोट घालतलें. इल्लेशें तेल घालपाचें. तेल मातशें ताप दिया. तापल्या उपरांत मागीर कांदो घालता. तेल तापलां फोण मारून घेवपाचें. ऑलमोस्ट जाला. आता चिकन घाला. चिकन आणि मीठ आणि आलं उदीक घालपाना तें मातशें फिरयलां आनी संपलें. मातशें तापोवन दवरता मस्त उदी पायसून. पेस्ट रेडी आहा चोवपाक जाता. हांवें चड उदीक घायलोलें मातशें पातळ जालो तो म्हागेलो तितून आनी उदीक घालपाना. आमसाण आयणानूय घालून जाता वांटून. हांव आमसाणूय उदीक घालता मागीर गरम उदकान हांवें आमसाण फुगो घालून दवरलें. आयणानूय वांटून घेवपा जाता तुमच्यांनी नाजाल्यार म्हाजे बाशेन आमसाणी उदीकूय घालूंक जाता. चिकना मातशें उदीक हें जाता चिकना उदीक सूट वता तितून मसालो घालता. आनी चिकन हें जालां बंद करून दवरून आतां तितून मसालो घालता. मसाला मातशें उदीक बेस पडलो म्हाका कडेन वांटून तेन्ना आनी उदीक घालपाना हातून शिजयतलें. तुमकां जाय जाल्यार बटाट घालूंक जाता तुमच्यांनी. नाका जाल्यार हांव घालता कित्याक म्हाका बटाट लायक. अशें शाकोती ते चुरस करता तितून बटाट घालता. म्हाका ते बटाट खावपा लायक. आनी आतां हितून थोडीशी विनाग्र घालतलें
आनी मॅगी क्यूब घालतले टेस्टा. थोडीशी विनाग्र वयतली, विनाग्र घाल थोडीशी आनी मॅगी. विनाग्र घायला आनी हलयलें, आतां मॅगी घालता. येयलें सद्या मीठ घायलो ऑलरेडी तेका लागून. हळदीक घायला पयलीं आमच्यान घालून आतां तुमच्यान हळदीक घायला आनी 2 मॅगी घायला आनी मागीर टेस्ट करून चोवपाचें की मीठ आनी जाय जाल्यार कित्याक मीठ आमी लावन दवरलो न्हू पयलीं तेका लागून. शिजती मातशी तेचे उपरांत कोट्टोलें. आतां तितून बटाट घालता. उदकां घालून दवरलेलें तें शिजोवंक जाय न्हू आनी धांपून दवरता मातशें शिजोवन आनी मागीर मीठ चॅक करता मातशें खतखतो येयले उपरांत. शिजोवता ऑलमोस्ट जालें तें आनी मातशें उपरांत बंद करतलें. ग्रीन चिकन रेडी आहा. to beat